शुक्रारा म्हादय हाऊस कमिटीची बसका जाली। हे बसकेत कळसा बंडुरा प्रकल्पाची संयुक्त पळवणी करपाविशीं परवानगी मेळपाचेर चर्चा जाली। या संयुक्त पळवणेत प्रवाह समितीचे वांगडी तसेच 3 राज्याचे अधिकारी वांटेकार जातले। कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या संयुक्त पळवणे खातीर नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागतले। हे विशींची फुडली बसका महाराष्ट्रात जातली अशी माहिती उदकासोच खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। Very healthy discussions and I would say quite good suggestions have come from members. मेंबर्साकडल्यान म्हादयची संबंधी बरी सजेशन आयिल्लीं आसा। तातूंत एक सजेशन सामकी प्रामुख्यान तें म्हटल्यार आमी सगळो फॅक्ट आनी फिगर्स घालून आमी जें कोर्टान दिल्लें आसा सुप्रीम कोर्टान तेंच मातशें परत रिपीट करचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा संबंधी आमकां परमिशन दिवचें। हें जॉयंट इन्स्पेक्शन प्रवाहाचे मेंबर्स आसतले आनी आमचे ऑफिसर्स आसतले, कळ्ळें ना, जेणे करून एक इम्पार्शियल रिपोर्ट आसा पळय तो सुप्रीम कोर्टाक वचूं शकता। सर मेंबर्स गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक आल्सो न्ही ऑफिसर्स ऑफ तिनी स्टेटीचे हय तिनी स्टेट ऑफिसर्स आनी प्रवाहाचे मेंबर्स, कारण प्रवाह कमिटी आतां आयिल्ले आसा सो ते आसले म्हणटकीर कितें जातलें की क्लियर तुका हें दिवपाक मेळटलें ओपिनियन कोण प्रवाह कमिटीचे लोक आसा ते दिवंक शकता। आतां जालें कितें, आतां सगळे सबजुडीस म्हणटात, प्रवाह कमिटी म्हणटा सबजुडीस, कर्नाटका म्हणटा सबजुडीस, आमी म्हणटा सबजुडीस, म्हणटकीर ताका लागून सुप्रीम कोर्टांतले एक जर ऑर्डर मेळ्ळी वीच आर गोइंग टू आस्क फॉर इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर, कळ्ळें। आनी बाकीची सजेशन आयला पळय न्ही, म्हणजे गुगल इमेजीस आसा पळय न्ही त्यो दर म्हयन्याक घेवच्यो, म्हणजे जेणे करून तांचे कितें थंय एक्टिविटीज चलता जर जायत आमचें लक्षांत येता। विरोधी आमदारांमदी आमदार कार्लोस फेरेरा, विरेश बोरकार, वेंझी विएगस हे बसकेक हाजीर असले। फाटले जानेवारी महिन्यात म्हादय हाऊस कमिटीची बसका घेतिल्ली। आता वट्ट 10 महिन्यांनी बसका घेतली। म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर कितें पावलां उखल्ल्यात म्हणून प्रश्न केलो तेन्ना सरकारा कडेन त्या प्रश्नांची जाप दिवपाक जाली ना अशें आमदार विरेश बोरकाराचें म्हणणें। आयचे मिटिंगेची शॉर्ट अपडेट तुमकां दिवपाक सोदता। आयचे मिटिंगेक परत आमी विचारलें की जालां कितें, कित्याक तुमी परत मिटिंगेक आपयना। 6-7-8 महिन्यांनी मिटींग आपयली। आतां ऑक्टोबर जालो, जानेवारी टू ऑक्टोबर 10 महिने जाले। 10 महिन्यांनी तुमी मिटींग आपयली। ओके, 10 महिन्यांनी मिटींग आपोवन तुमी केलां कितें हें तांकां प्रश्न विचारलो तेन्ना तेंचे कडेन उत्तर हें आसा की आमचे कडेन कांय ना, आमी सबज्युडीस मॅटर आसा। सबज्युडीस तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्टाक तांकां करोडांनी पयसो फी आमी दिता ते म्हणटा सबज्युडीस आसा। दुसरे WIDचे ऑफिशियल म्हणटा सबज्युडीस आसा। तिसरो चीफ सेक्रेटरी म्हणटा जो WID सेक्रेटरी आसा तो म्हणटा सबज्युडीस आसा आनी चेअरमॅनूय म्हणटा सबज्युडीस आसा। अरे नाल्यार कमिटी कित्याक आसा? ऑलरेडी डायवर्जन जालां, थंय ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जालां आनी हो आमचें म्हणटा की थंय वचपाक मेळना, थंय हें करपाक मेळना आनी आयज डिसिजन घेतला सुप्रीम कोर्टान अपील करतले। सो आतां हितून अशें कळोन येता की हो जो सरकार जो आसा सरकार सामको तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन टोटल